फोंडे आसा ज्या जाग्यार आज फोंडा पुलिसांनी एक मोठी कारवाई केली। जो बेनेडिटो फर्नांडीस पैंगीण काणकोणचो हो ड्रग्स विकपा खातीर हांगा बोरी आयिल्लो कोणा तरी ड्रग्स विकपा खातीर आनी हेची म्हायती तांकां पुलिसांक मेळ्ळी तेन्ना पुलिसांनी ताका संशयाचेर पयलीं धरलो आनी ताका तेजे कडल्यान जवळ जवळ 6 किलो 314 ग्रॅम हे कोकेन ड्रग्स धरलो आनी ह्या तेजी ड्रग्साची मार्केटान रेट आहा 6,30,000 अशी तेणी सांगलेली आसा। आनी जेन्ना ही सगळी कारवाई जाली जो आमचो DYSP आसा शिवराम वांयगणकर हेच्या मार्गदर्शना खाली जो PI आसा योगेश सावंत तात्पुरती ताबो आसलेलो माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचो निरीक्षक योगेश सावंत हेच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अंजली धुळापकर हांणी ही कारवाई केली आनी सद्या आतां पुलीस तपास चालू आसा आनी तेजी जे सोपस्कार आसा जे तेजे एक्ट प्रमाणे जे कलम आसा ड्रग्स कलमा अनुसार तेचेर कारवाई चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।